ह्या दिसांनी खूप पावस पडत आसा आणि खूप रस्त्याचे सायडीक झाडां पडलेली आसात, खूप डॅमेज बी जालेली आसात. आणि मेन सांगपाचें म्हळ्यार दांडे टू सांगे वचपाचो रोड जो पायपलायन घालून फोडलेलो केलो ना म्हणून काही दिसां पयलीं एक प्रोटेस्ट जाल्लो. सांग्यार 2 कावन्सिलरांनी रस्ता रोको केल्ले आनी जेन्ना तांकां इन्शुरन्स दिलें जुलय 31 म्हळ्यार रोड सारको रिपेर करता म्हणून प्रोटेस्ट फाटीं घेतलो. पूण आज आमी अशें पळोवन येयलें की एक जॅर्वीस फेर्नांडीस सोशल वर्कर हेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताका एक रायट टू इन्फॉर्मेशना अंडर सावथ गोवा कलेक्टराक एक डॉक्युमेंट मेळ्ळा. तितून ते मेन्शन केलें की अशें रोड बी फोडू जायना काय रिपेर करप ना अशें म्हूण कितें मेन्शन केलें. मागीर तो ती घेवन खंय कोर्टांत चॅलेंज करपाचो आसा 31 जुलय जातकीर. तशेंच आमी आज पळोवपाक गेल्यार आज बीजेपी किसान मोर्चा तर्फे आज कमिटी डिक्लेअर जाली आनी कमिटी भितर शशिकांत गांवकर म्हणटा चेअरपर्सन जाल्लो आसा, चेअरमॅन जाल्लो आसा. तशेंच ह्या वेळार गेस्ट म्हणून नरेंद्र सावयकर आसलेलो, सुभाष फळदेसाय एक्स MLA, वासुदेव गांवकर एक्स MLA आसलेले. आनी तशेंच सांगपाचें म्हळ्यार नरेंद्र सावयकर जो एक्स MP आसा तेणी एक स्टेटमेंट काडलो की गव्हर्मेंटान जे रानटी जी रानदुकर ते येवन ते नासधूस करतात, गौरडे जे शेतां येवन नाल्यार बागायतदारां येवन सगळे नासधूस करतात, तर एक एक्शन घेवपाक जाय. नाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां जनावरां वर्मीन जनावरां म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय अशें तेणी मेन्शन केलेलें आसा भाशणा भितर आपल्याल्या. तशेंच आमी कुडचड्यार येवन पळयल्यार कुडचड्या भितर एक पॉलिटिक्साचें वारें भरपूर निर्माण जाल्लें आसा. मेन म्हळ्यार कितें सगळे जे कोण कॅन्डिडेट उबे रावतले अशें म्हणून बोवाळ आसा. तेणी सगळ्यांनी आपआपले ऑफिसां घालपाची तयारी केली आसा. मेन म्हळ्यार निलेश काब्रालाचे ओपोजीट एक अमित पाटकर तेणे ऑलरेडी आपले ऑफिस घातलेलें आसा. तशें रामराव देसाय वा हेणे आपले पंद्या ऑफिस आसलेले ते ओपन करून तो येवन थंय बसता. तशेंच जो बालकृष्ण होडरकर काही प्रमाणे तोय काँग्रेसी टिकेटी लागून आपूण इन्शुरन्स आपल्याक मेळटली म्हणून आशी घेवन आसा. तोय बी आपूण ऑफिस कुडचड्या भितर घालपाची ह्या दिसां तयारी करीत आसा. तशी पळोवपाक गेल्यार कुडचड्या भितर काँग्रेसी टिकेट कोणाक मेळटली हो एक सगळ्यां भितर उलोवणी चालू आसा. आनी खरेंच पळोवपाची गरज आसा काँग्रेस टिकेट कोणाक मेळटली, कित्याक सगळे दावेदार आसा ते बरेच गडगंज आसा दावेदार. तशेंच निलेश काब्राला ओपोजीट हेचे भितर कोण फायट दिवंक शकता हो पसून प्रश्न सगळ्यां भितर निर्माण जाल्लो आसा.